गोयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकरांची 50वी पुण्यतिथी निमतान गोंय सरकार तशेंच गोयच्या लोकांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपलीं। भाऊसाहेबांचें समाधी स्थळ दुरुस्त करपाचें थारायलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। 50वे पुण्यतिथी निमतान पुराय वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 50वी पुण्यतिथी 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपतां। आयच्या कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर आमचे पावर मिनिस्टर बापसूदीन ढवळीकर आसात। भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुराय फॅमिली ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसा। 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यात आयच्या दिसा आणि फुडले वर्सभर ठरावीक कार्यक्रम हे वेगवेगळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचे थारायला। तितूंतलो मेन कार्यक्रम जो आसा आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या वतीन आमी बिल्डींग न्यू इंडिया हाजेर जो लेक्चर ऑर्गनायज केला तो आमच्या जिल्ह्याला गोंदिया हांगासर ऑर्गनायज केला। ताज्या व्यतिरिक्त सरकारान GFA जे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आनी GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां, जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले। ताज्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आनी तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो। गोंय कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज जातलो। हाज्या व्यतिरिक्त आमी भाऊंचें समाधी स्थळ जें आसा भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती स्थळ हाजें पुराय रिनोवेशन करपाचें थारायलां आनी हे रिनोवेशनचें काम आयज आमचें फावंडेशन स्टोरी जातलें। रोखडेंच तेंय काम जातलें, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ताजें काम पुराय जातलें। हाज्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे कार्यक्रम खास करून एड्युकेशनल कार्यक्रम भुरग्यांक भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळात पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जाला तो तांच्या समोर दवरपाक आनी पत्रकारांच्या बरोबर भासाभास गोंय तेन्नाचें गोंय आतांचें गोंय हाजेर भासाभास अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेळच्या वेळी दवरले वयतले।